मोगाच्या बाबडीनो आज आमी पयल्या वाचपांत पावलुच्या पुर्तोनीची खबर आयकल्या कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल आनी ही लुकान आमकां बारीकसायेन सांगल्या. लूक अशें सुरू करता की सावलो सोमाच्या शिसांक भोणकावंक आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. म्हणजे सावलो देवच्या शिसांक कोदी करूंक ताका खूब पिडापीड दिवंक दामास्काक येतालो. आनी शेवटाक लूक सांगता की होच सावलो जेजू देवाचो पूत म्हूण देव मंदिरांत रोखटोच परकोटूंक लागलो. आनी हें कशें घडलें तें आमी आयकलां पयल्या वाचपान. ते लुकान आमकां बारीकसायेन सगळी खबर सांगल्या. तर ही घडणी आमकां कसलो संदेश दिता जायत. पावलोन आपलें मन आपलें काळीज उक्तें दवरलें. पावलोक देवाचो पुनर्जीवन जालो देवाचो मोग अनुभवलो. ताणें आपलें जिवीत बुडलूंक तो जीव बुडलूंक तयार जालो आनी देवाचें उतर आयकून ताचें नियाळ केलो, मागणी करूंक लागलो. आनी जो ताळो ताणें आयकल्लो आनी जो संदेश ताका मेळ्ळो त्या प्रमाणें ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आमकांय देवाचो ताळो देवाचो आवाज मेळटा. जायते फावटी आमकां जेजू सांगता, आमच्या कानान सांगता, पोत पुस्तकान सांगता आनी आमी आमच्या संवसारांत घुमलेले आसतात. तर आमी जेजूच्या आवाजाचेर नियाळ केलो, ताच्या पोत पुस्तकां बरयल्ल्या ताचेर नियाळ केल्यार आनी त्या नियाळ केल्या प्रमाणे आमी जिवीत सारल्यार आमच्या जिविताची पोर्तुनी जातली. पूण हें कठीण, कित्याक फुडलें पावल मारूंक आमकां देवाची शक्ती जायत. आनी फुडलें पावल मारल्यार जशें पावलाच्या जिवितांत घडलें खूब कोश्ट दूख सोंसूंक पडटलें. तर आमी पावलाची ह्या पयल्या वाचपाचें खूब नियाळ करुया आनी जें पावलून केलें तें करूंक देवान आमकां आदार दी म्हूण आज आमी ह्या दिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.